पुतीच्या भावंडो सगळ्यांक तुमकां देव बरो दीस हांव देता. बाबाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सोमी जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवेन आसूं. पुतीच्या भावंडो, आयज जावन आसा सद्या काळाचो 18वो आयतार आनी आयचो विशय जो आमच्या मुखार मांडला तो जावन आसा हांव जिविताचो उंडो. आयजय जेजू आमकां चलयेच्या उंड्या विशीं आमकां तो समजोणी दिता आनी आपलो संदेश दिता आनी सांगता की रीत भाशेन आपूण जिविताचो उंडो म्हणून. आनी जरी तर आमी तो घेयत जाल्यार आमी सदांच दादोशी आसतल्या. तर आयज केरीत भाशेन आमी मागुया आमकां खोलायन वळख ह्या सुंदर साक्रामेंताची जी जेजून घडून हाडल्या सदांच आमच्या सांगाता रावूंक, सदांच आमकां आपलो आसरो दिवंक, सदांय आमकां सगळींचो घोटाय दिवंक. आनी तेच भाशेन आयज आमच्या महादोन प्रांतांत आमी याज्ञिकाचो आयतार आमी पाळटाव. आनी केरीत भाशेन आयज बियानी संडे हो याज्ञिकाचो आयतार आमकां सगळ्यांक आपयता तांच्या पासत मागोंक. दर एक याज्ञीक मिसाची भेटे वरवीं आमकां जिविताचो उंडो म्हणजे जेजू जिवो दिता. आमच्या याज्ञिकाच्या देण्या पासत देवाक आमी आयज ह्या मिसाचे भेटेन दिनवासिया आनी तांच्या मुणयारपणान फलां बरीच जावंक म्हूण आमी मागुया. तांच्या पासत आमची काळजां मोन देवाक आमी उबारया आनी ह्या मिसाचे भेटेन तांच्या पासत केरीत भाशेन आमी देवा लागीं मागुया. आनी जितले फावटी आमी मिसाचे बलिदानांत वांटो घेतला बरे भाशेन तयारी करनासतना आमी देवाचें मोगसणें मागुया. आमच्या पातकांची दूख धरून आमी म्हणुया. हांव पातके सर्वदता देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजो दुनिया उचारून सांगता, मनान चिंतून आनी तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो अपराध, ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्योन सदांच आंकवार मारेक सगळ्या युवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. सोर पदवेदार देव आमची काकूट करूं, आमकां पातकांनी बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen.
प्रार्थुया. सर्वेस्परा तुज्या चाकरांक पाव. तुका उलो मारतल्यांक सदां दुळबायेन वेंगोय. तुवें आमकां रोचल्याय आनी तूंच आमकां सांबाळटाय. जें कितें बरें तें आमकां दी. आनी तूं दिताय तेतून सांबाळ. हो उपकार आमकां कर म्हूण आमी मागता. आमचे सुमये तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सगळें पवित्रत्म्याच्या एकपणान जियेता राजवत चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन. सुटकेच्या पुस्तका वेले वाचप. इस्रायलाच्या पुतांदुवांची सगळी उरपूंच मोइजेसाचेर आनी आरोनाचेर गुणगुणूंक लागली. ताणें म्हटलें, इजिप्ताच्या देसान सर्वेस्पराच्या हातान कित्याक तुमी आमकां मरूंक दिवंक ना? थंय मासान भरलेलीं आयदनांशी बसून आमी पोटभर उणें खाताले. हे सगळी उरपूंचीक भुकेन मारूंक तुमी आमकां ह्या अरोण्यांत हाडल्यान. तेन्ना सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हटलें, स्वर्गांतल्यान पावसा भाशेन हांव तुमकां उणें धाडटलो. दर दिसा आपणाचो दिसपटो ग्रायज एकठांय करूंक लोक भायर सरतलो. तुमी म्हजी समूळ सांबाळटात की ना तें पळोवंक हे भाशेन हांव तुमची परिक्षा करूंक सोदतां. आनी सर्वेस्परान मोइजेसाक म्हणलें, इस्रायलाच्या पुता देवाचे शीण हांवें आयकल्यात. तांकां अशें सांग, दर सांजेच्या वेळा मदें तुमी मांस खातल्यात आनी सगळीं तुमी पोटभर उणें खावंक मेळटले. तेन्ना हांव तुमचो सर्वेस्पर देव म्हूण तुमकां कळोवन येतलें. आनी अशें घडलें. सांजे लहू उणें आयले आनी सगळें पेण्याचें मैदान भरलें. सकाळीं सगळें पेणां भोंवतणी दव पडलो. दव उबून वेतोच अरण्यांतले सगळे जमनीर कवळा भाशेन शिंकेलेल्या दवा बर्फा सारकें बारीक कितेंशें दिश्टी पडलें. तें पळोवन इस्रायलाच्या पुतांदुवांनी म्हटलें, माना म्हणजे हें कितें? तें कितें तें तांकां खबर नासली. मोइजेसान म्हटलें, तें तुमकां सर्वेस्पर खावंक दिता तो उणो. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड कर. ह्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गींचो उणो दिलो. सगळीं म्हणया, सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गींचो उणो दिलो. जें आमी आयकलां, जें आमी समजल्या, जें आमच्या पुर्वजांनी आमकां सांगलां, तें आमी तांचे सोस्तीक लिपोवन दवरचें न्हय, पूण फुडले पिळगेक आमी कोलीक करूंक जाय. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गींचो उणो दिलो. तरी आसतना मोलबाचे तुपान ताणें हुकूम घातलो. सोर्गींचीं दारां ताणें उगडलीं. तांच्या जेवणाक पावसा वरवीं ताणें माना धाडलो. सोर्गीचो उणो ताणें तांकां दिलो. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गींचो उणो दिलो. मनशांनी केलेलो बलिश्तांचो उणो दादोशी जायसर तांणी तांकां जेवण दिलें. आपल्या उजव्या हाताक जिखून घेतलोले पर्वतार आपल्या पवित्र देसान तांणी तांकां पावयलीं. जबाब. सर्वेस्परान आपले पोरचेक सोर्गींचो उणो दिलो. बागयून पावून एफेसकाराक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणानो, आतां हें हांव तुमकां सांगतां आनी सोम्याच्या नांवान नेटान असो हुकूम तुका उलो मारता. फुडाराक आनी हलक्या मनाची अनभावाट्या पोरवीं जीव नाका. क्रिस्ता विशीं अशें तुमी फुडाराक आनी शिकूंक ना. कित्याक दुबाव वेरेक जेजू सवें आसा तें सोद तुमकां परगटलां आनी शिकयलां. म्हणटच
तुमचे आदल्या जिविताची चाल तुमी सोडून दिवंक जाय. खोट्या बोंडवण्यांनी वरवीं पाड जायत वेता ते तुमचे आदले पातकी सोयम सोडून दिवचें. तुमच्या काळजाची आनी मनाची सारकी नवसरणी करात आनी देवाच्या सारक्याचो खऱ्या बरेपणाचो आनी पवित्रायेन रचलेल्या नव्या मनशाचें रूप तुमी घेयात. देवाचें उतर हें देवाचे व्हड उद्गार सर्वेस्पराक जय जय. उण्याच वरवीं न्हय पूण देवाच्या तोंडांतल्यान भायर सरता त्या उतरा वरवीं मनीस जियेता. सर्वेस्पराक जय. सर्वेस्पोद तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसूं. जुआ परमणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोया. जेजू तुवें नासलो आनी ताचे शिसूय तुवें नासले म्हूण लोकांक देखलें तेन्ना तो लोक होड्यांनी सोडून जेजूक सोदूंक कफरनहूम गेलो. तो तांकां तोडीर मेळ्ळो तेन्ना ताणें तांकां म्हटलें, गुरुजी तूं हांगा केन्ना आयलोय? जेजून तांकां जाप दिवन म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, तुमी कुण्या देखल्यो म्हूण न्हय बगोर उणें खावन दादोशी जाल्यात देखून तुमी म्हजे सोदेक आयल्यात. खावन सोदता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयनाकात, पूण सासणाच्या जिविताक तोखता तसल्या खाणा खातीर त्रास घेयात. असलें खाण मनशाचो पूत तुमकां दितलो, कारण बापान खुद देवान ताचेर आपलो शिक्को मारला. तेन्ना ताणें ताका म्हटलें, देवाक जाय तसलीं कामां करूंक आमी कितें करचें? जेजून तांकां म्हटलें, जाका देवान धाडला ताचेर विस्वास दवरात, हेंच तें देवाक जाय तें काम. ताणें ताका म्हटलें, तशें जाल्यार तुजेर आमी विस्वास दवरच्या कसली खुणां करूंक आमकां दाखयशी? तुज्यान कितें करूंक जायत? आमच्या पुर्वजांनी अरण्यात माना केलो, ताणें तांकां सर्गीचो उंडो खावंक दिलो अशें बरयलोलें आसा. जेजून तांकां म्हटलें, हांव तुमकां सत सांगता, मोइजेसान तुमकां सर्गीचो उंडो दिवंक ना, तुमकां खरो सर्गीचो उंडो दिता तो म्हजो बाप. कित्याक जो स्वर्गांतान देंवता आनी संवसाराक जिवीत दिता तोच देवाचो उंडो. ताणें ताका म्हटलें, हो उंडो आमकां सदां दी. जेजून तांकां म्हटलें, हांव जिविताचो उंडो. म्हजेशी येता ताका केदींच भूक लागची ना आनी म्हजेर विस्वास दवरता ताका केदींच ताण लागची ना. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. प्रितीच्या भाव भयणांनो, हांव जिविताचो उंडो अशें जेजू आमकां आयज सांगता. आनी जरी तो जेजू आमच्या जिविताचो उंडो जाल्यार पयले सुवातेर आमच्यान हे प्रश्न आमच्या मुखार हो विचार धरून जाता, कसले तरेची भूक आमकां लागल्या काळजाची आत्म्याची. आनी जर तर आमी जेजूशी दिसपटी वेता ही भूक आमची भागोवंक, कित्याक ही भूक फकत जेजून आनी जेजूनच ती भागोवंक जाता. जायती वर्सां फाटीं एक अमेरिकन मॉडल जाचें नांव आसलें आन्ना निकोल स्मिथ म्हणून. आनी हें मॉडल एक दीस एक तरणाटें मॉडल तें काजार जालें. आनी तें काजार जालें एका बिलियनर कडेन टॅक्सासाचो जाचें नांव आसलेलें जे एडवर्ड मार्शल. आनी जेन्ना तें काजार जालें तांच्या दोगांयच्या मदें एज डिफरन्स आसलेलो. ते तरणाटे आनी
तो ताच्या शापायचो शापाय इतली एज डिफरन्स आसलेली तरी पूण तें काजार जालें आनी मिडियान ताचे लागीं विचारलें तूं कित्याक म्हूण ताचे लागीं काजार जालें तूं इतलें सोबीत दिसताय इतली लांब वर्सां तुज्या मुखार आसात तूं सक्सेसफूल मॉडल खरें वय बट यू आर क्लायबिंग अप द लॅडर आनी तेणें तांकां सांगलें आउट ऑफ लव मोगाक लागून बट शी डीड नॉट स्पेसिफाय आनी सांगोंक ना तेच्या पयशांच्या मोगाक लागून तेज्या मोगाक लागून शी वॉज व्हेरी क्लियर मोगाक लागून ताणें म्हटलें प्रतिच्या भाव भयणांदो जायते फावटी आमी आमच्या जिवितांत आमी जायत्या जाणांचो मोग कोत्तात आनी कित्याक जायते फावटी न्हय त्या मनशाक लागून खरें आमी काळजांत तांचो मोग कोत्तात पूण आमकां कसलो फायदो पडटलो तें पळोवन आय लव यू नॉट फॉर हू यू आर बट फॉर वॉट आय कॅन गेट फॉर माय अल्टिरियर मोटिव्स जायते फावटी अशें जाता जायते फावटी आमच्याय लागीं आनी आमच्याय जिवितांत तशेंच जाता आमी देवाचो मोग कोत्तात देवाक सोदूंक वेतात हांगासर थंयसर ह्या रितीरान त्या रितीरान ही नोयना ती नोयना देवाच्या मोगान न्हय म्हाका कितें मेवतलें म्हाका ही गरजेची गरज आसा आनी तरी पूण आयची सगळीं वाचपां आमकां सांगतात फकत देवानूच आमची सगळी कसलीय जावं ती बूक भागूंक जाता जायते फावटी मदर ट्रेझा अशी म्हणटाली वय न्हय फकत मॅटिरियल पॉवर्टी पूण एकसूरपणाची पॉवर्टी आसा संवसारांत एक पॉवर्टी देंवन आसलेली एम्प्टीनेस असली पॉवर्टी गरीबकाय आसा आनी ती फकत देवानूच भागोवंक जाता जशे भाशेन सान अगुस्तीन म्हणटा आमची काळजां तुका केल्ली आनी त्या वेळा पासून तूं आमच्या काळजान येयनाय आमी केन्नाच सुसेगाद आसची ना आवर हार्ट्स वर मेड फॉर यू दे वील नेवर रेस्ट एंड नेवर रेस्ट अंटील दे फायंड देयर रेस्ट इन यू आनी तेंच प्रितीच्या भाव भयणांदो आयज आमकां जेजू सगल्यांक सांगूंक सोदता हांव जिविताचो उंडो तो म्हणटा केरीत भाशेन जो म्हाजेशी येता तो केन्नाच मुखेलचो ना जो म्हाजेर विस्वास दवरता तो केन्नाच ताणेचो ना कसली जायत आमच्या काळजाची आत्म्यांची भूक आनी जर तर आमी दिसपोटी जेजूशी वेता ती भागोवपाक ना तर कितें जायत आमच्या जिविताच्यो प्रायोरिटीज खंय आसा जायत आमचो फोकस आमी मनशां म्हणटच आमकां जायत्यो गरजो आसात आनी जायते फावटी आमच्या जिवितांत वी आर क्वायट सेल्फ सॅटिस्फायड एकम्प्लिश्ड जें आमकां जाय तें आमकां देव दिता बरो घराबो बरी नोकरी बरी भुरगीं बरी भलायकी जाय तितली गिरेस्तकाय एक्सेप्टन्स रेकग्निशन तरी पूण आमच्या जिवितांत जायते फावटी somehow there is an emptiness आनी आमी नको हें कशे भाशेन भागोवंक जाय पळय तें आनी कितेंच भाशेन वय आमकां सगळें देवान दिलां बट आर वी फोकस्ड ऑन गॉड आर वी कनेक्टेड टू हिम ही सगळीं वाचपां हो प्रश्न आमच्या मुखार दवरतात जशे भाशेन पयल्या वाचपान आमी आयकलां सुटकेच्या वाचपान देवान इतली विस्मयता इस्रायल प्रोजेक्ट केली विस्मितां करून तेणें तांकां अरण्यांत हाडली प्रॉमिस्ड लँडान व्हरूंक थंय थोड्योशी अडचण्यो पडल्योत खऱ्यो पूण तेंचें गुणगुणप ग्रांबल करप कॉमेस जालें आनी ते शिंकतात देवाक मोइसेसाक एरोनाक इजिप्तान कांय बरें जेवण आमकां मेवतालें पोट फुलोवन आमच्यान जेवंक जातालें हिंगा मरोंक तुवें आमकां हाडलें अरण्यांत कितें आहा सगळें बरें केल्लें तितलें विसरली ऑपॉर्च्युनिस्ट अशें आमच्यांनी म्हणोंक जाता आनी आतां अडचण पडली वय देवान तांकां जाय तितलें दिलें कित्याक देवाक जाय आसलेलें दॅट दे कम टू एन अपर लेवल ऑफ रिलेशनशीप एकेच भाशेन एक नवी इश्टागत
बांदून हाडलेली देवाक जाय आसली देखून थोड्यो अडचणी ताणें हाडल्यो तांच्या जिवितान आनी त्यो अडचणी येयल्यो तेन्ना ती सगळी बेमान जाली तरी पूण देव तांकां साडिना तरी पूण देव तांकां सांगता भियेनाकात सकाळींचो हांव तुमकां माना धाडटलो सांजचें तुमकां हांव क्वेल्स धाडटलो ते मास तुमकां हांव दादोशी दवरतलो तुमकां हांव भुकेर मरोंक दिवचो ना कित्याक हांव जावन आसा एक देव हू कॅर्स अबावट यू तुमचे म्हाका पडलेले आसात म्हाका तुमचो मोग आसा केरीत भाशेन वय म्हाका तुमकां सदांच दादोशी केलेली जाय आय विल नॉट डिस्कार्ड यू जायते फावटी आमी देवाक कसो आमचें काम जालें म्हणटकूच काडून उडयतात लायक नॅपकीन पेपर कित्याक आतां आमकां नाका तो पूण देव तशें करिना देव आमचो सदांच मोग करता आनी देखून जरी तर आमकां आमच्या काळजाच्यो आत्म्याच्यो भुक्यो ज्यो आसात पळय त्यो आमी भागयतले जाल्यार वी हॅव टू बी कनेक्टेड विथ गॉड देर इज नो अदर रेमेडी आनी खंयचोच आमच्यान हें करूंक जावचें ना आनी हें पावलूय आमकां एफेसकारांक बरयलेल्या चिठीन सांगता आनी तो म्हणटा वय तुमकां देवान नवी रचना केल्या ओन भावार्थ्या भाशेन तुमचें जिवीत तुमी जियेनाकात भावार्थी कशीं दिसपोटी देवाची जेजूची भाव भयणां कशीं आनी कसलें जिवीत एक नवसोन्नेचें जिवीत कित्याक तुमकां आपल्या सारकी सांपावलो म्हणटा देवान रचल्यान इन हीज इमेज एंड लायकनेस आनी देखून तुमी भाग्योनपणाचें जिवीत सदांच जियोंक जाय प्रमाणीकपणाचें जिवीत तुमी जियोंक जाय अ लायफ ऑफ होलिनेस एंड रायचियसनेस तेन्नाच आमच्या जिविताची आमच्या काळजाची आमच्या आत्म्याची भूक पयस जातली हे आमी करूंक तयार आसात हो प्रश्न सांपावलो आमच्या मुखार दवरता प्रतिच्या भावंडांनो आयच्या शुभ वर्तमानान आमी पळयता कशे भाशेन हो लोक जेजूक आनी ताच्या शिसांक सोदूंक वेता तो थंयसर गेलो तेन्ना तो ना काफारनूम ते सोदूंक वेतात आनी म्हणटात तूं आमकां खंय सांडून गेलोय कित्याक गेल्या त्या आयताराक आमी आयकलेलें ते ताका राजा करूंक सोदताले आनी जेजू थंयसर गेलो दोंगरार मागण्याक आनी आतां ते ताका सोदूंक येतात कित्याक तांकां बरो जेजून दादोशी केले भरपूर जेवण दिलें पोट फुलयलें म्हणटात एक भाशेन आनी मागीर जायत्यो बास्केटी पासून ताणें कालेक्ट केल्यो 12 सुमार इतलें उरलें जेवण देखून जायत्या जाणांनी चिंतलें जाय आयजूय वचोन लेट्स गो फॉर फ्री बीज फुक्कट जेवण आयज आनी काम करूंक नाका थोडे दीस हॉलिडे घेवया आनी देखून जेजूच्या मोगाक न्हय जेजूच्या प्रवचनाक लागून न्हय जेजूच्या शिकवणेक लागून न्हय दे हॅड अल्टिरियर मोटिव्स वाय दे केम टू जीसस तुझ्या भाव भयणांनो जेजू तांकां खरेपणी सांगता सारको सांगता तुमी कित्याक आयल्यात वॉट आर युअर मोटिव्स वॉट आर युअर प्रायोरिटीज कित्याक म्हणून तुमी म्हाका सोदतात जोरी तो तुमकां दादोशी जावंक जाय जाल्यार वय हांव जावन आसा सर्गीचो उंडो जो सर्गीच्या बापान तुमच्या पासत धाडला जोरी तो तुमी तो घेयत जाल्यार चाकीत जाल्यार तुमी दादोशी जातले सदांच तुमी दादोशी रावतले आनी तरी पूण इतली खुणां जेजूची पळोवन इतलें ताचें आयकून तरी पूण ते ताका सांगतात आमकां कसली खुणां दाखय शो अस सम सायन्स दॅट वी मे बिलीव इन यू जितलेंय देव आमच्या जिवितांत करता तितलें आमकां जायते फावटी पुरो न्हू कित्याक वी आर हॅविंग रॉंग प्रायोरिटीज एक रॉंग डायरेक्शनान आमी वेतात आनी संवसारी वस्तू आमी सोदतात आनी आमी सोजमोतात त्या संवसारी वस्तूक आमी वेग मारले दॅट वील बी कंटेंट आमची काळजां आमचे आत्मे दादोशी जातले म्हणून बट जीसस टेल्स अस व्हेरी क्लियरली दॅट इज नॉट गोइंग टू हॅपन आपण म्हणटा तो सर्गीचो उंडो तूं म्हाका घे पार्टेक ऑफ मी आनी जावं जें तूं घेताय बिकम वॉट यू हॅव पार्टेकन जर एक बलिदानान जेजू सर्गीचो उंडो आमकां आपल्या जिवितांत हो वांटो दिता आनी जेन्ना तो आमकां वांटो दिता
तेन्ना आमकां दादोसपण हाडटा. न्हय फकत तो आमकां दादोसपण हाडटा, पूण तो आमकां आपल्या भाशेन जावूंक आमचे नवसोडणी करून आमकां कृपा बळ आनी आदार दिता. टू बिकम वॉट वी हॅव रिसिव्ड टू द ग्रेस ऑफ क्रायस्ट आमकां जेजू दाखयता. आनी मागीर ही कृपा तो आमकां दिता वसूंक, जाका आमी घेतला ताका परगट करूंक आनी ताचे भाशेन आमच्या जिविताचे कुडके करून दुसऱ्यांक खुशाल बरीत जावन वांटूंक. आनी हे बरी आमच्या जिवितान, आमच्या फॅमिलीनी, आमच्या काळजान, आमच्या ओतम्यान सदांच दादोशी रावंक. टू बी कंटेंट अँड हॅपी. जशे भाशेन एक सांत म्हणटा, कांय परवाना म्हणटा तो तूं दोंगरार रावलय वो एका खुंपीन रावलय सकयल, पूण जोरी तर देव तुज्या काळजान आनी तुमच्या जिवितान आसा जाल्यार तूं थंयसरूय खुशी आसतलोय आनी तुज्या खुंपीनूय खुशी आसतलोय. इट डज नॉट मॅटर वेर यू रिजायड. जोरी तर तुमच्या काळजान जेजू येवन तुमची बूक जोरी तर ताणें भागवयल्या जाल्यार तुमी सदांच खोशी आसतली. आनी देखून जेजू आयज कितें भाशेन आमकां सांगता, तुजे भाशेन गेल्या त्या आयताराक त्या धाकट्या भुरग्यान आपल्या लागीं आहले ते 5 उणे 2 मासल्यो दिवन सगल्यांक दादोशी केले. तेच भाशेन जेजूकूय जाय ताचे भाशेन उदार काळजान आमी आमचेंय जिवीत दुसऱ्यांक दिलेलें, आमचेंय जिवीत ताचे भाशेन आमी पिसडून दुसऱ्यांक वांटलेलें, जावं फॅमिलीन, जावं समाजांत, जावं फिरगोजेन, जावं समुदायांनी. खेरीत भाशेन ही मिसाची भेट आमी फुडें व्हेलेली आयतारा जंयसर आमी आसात. आनी कित्याक म्हटल्यार जेजू जावन आसा आमचो जिविताचो उंडो. आनी जेन्ना तो आमचो जिविताचो उंडो म्हणटोच वी वील नेवर स्टॉप. आमकां केन्नाच आमी बुकेक पडची ना. आमकां देव सदांच कृपा आनी आदार दितलो. तर प्रितीच्या भाव भयणांनो, आयज खेरीत भाशेन आमी जोण एकल्या पासत मागोया. आमकां खोलायेन ह्या मिसाच्या भेटीचो मोग दी म्हणून. तेच भाशेन आमच्या तरणाट्या पासत, धाकट्या पासत आमी मागोया जीं जायतीं जाणां मिसाक वचनात. तेच भाशेन जीं देवाक सोदतात तांकांय आदार दिवंक आमकांय कृपा आनी बळ दी म्हणून आमी त्या जेजू लागीं मागुया. तांकां ही रूच दिवंक सोर्गीच्या मुंड्याची. हें सगळें आमच्या लागीं घडटा. न्हय कित्याक आमकां शक्ती आसा, पूण जेजू जावन आसा आमचे जण एकल्याची शक्ती. आयज खेरीत भाशेन इग्रोजमात जॉन मेरी वियानीच्या नांवान तुमकां तुमच्या आदनिका पासत मागोवंक आपयता. जायते फावटी आमी सगळीं मनशां म्हणटोच आमकां भाग्योन पाद्री जाय. जायते फावटी तांच्या भाग्योनपणा पासत मागूंक आमी फाटीं सरता. जायते फावटी आमच्या घराब्यांनीच आमी जायते क्रितीक मागता तांचेर, आमच्या भुरग्यांच्या उजीर, आनी वी रन देम डावन. हें बरें न्हय. आनी न्हय तांच्या फकत मागोंक जाय फकत जॉन मेरी वियानीच सांडेयाक, पूण फकत दिसपटी तुमच्या मागणी तुमी करता आसतना तुमच्या फॅमिलीन. जर तर तुमकां भाग्योन पाद्री जाय तांच्या भाग्योनपणा पासत तुमी मागोवंक भोव गरजेचें. आनी कित्याक म्हटल्यार पळय, जण एक पाद्री एक सुपरमॅन न्हय, सुपर वर्कर न्हय. तो बेश्टो तुमच्या भाशेन मांसाचो, कुडीचो, रक्ताचो एक भावराडी तुमच्या भाशेन जेजूच्या विनयार्डान. आनी देखून तोय मनीस म्हणटोच जायते फावटी ताच्यांनी चुको करूंक जातात. जायते फावटी ही कॅन ऑल्सो मिस द वे. आनी देखून भोव गरजेचें तुमी तांचे पासत मागलेलें. खेरीत भाशेन हें आपोवणें तुमी तुमच्या भुरग्यां मुखार दवरलेलें भोव गरजेचें. कित्याक पयले सुवातेर एक पाद्री, he is not called to be successful in his ministry. He is not called to be popular with everybody. He is called to be faithful. कोणाक? विश्वासी. पयलो देवाक, जेजूक आनी आपल्या आपोवण्याक. He stands in judgment before God. He doesn't have to give an explanation to everybody. What is important is that he takes the flock to Christ. आपल्या सगळ्या शेड्यांक जेजूशी व्हरून जेजूची ओळख दिवंक ताका गरजेचें.
आनी देखून जायते फावटी ते परफेक्ट प्रिस्ट मायट नॉट फॉल इन युअर कॅटेगरी. दॅट डज नॉट मॅटर. वॉट मॅटर्स इज दॅट ही इज फेथफूल टू गॉड, टू क्रायस्ट, टू हिज मिनिस्ट्री. नॉट पॉप्युलर, नॉट सक्सेसफूल. Success is worldly. Popularity is also worldly. Faithfulness is what each priest is called to do. And देखून पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, तेच भाशेन आमी मागुया. आनी तेच भाशेन आमच्या घराब्यांनी आपोवण्या पासत आमी मागुया. जॉन मेरी वियानी सारके जायते तरणाटे जेजूक वय म्हणूंक आनी फुडें पावल घालून माय पायच्या आदारान ह्या आपोवण्याक पाळो दिवन एक दीस देवाच्या बागेन वावरूंक तांकां तांचे पासत आमी खेरीत भाशेन मागुया. आनी तेच भाशेन जे सगळे पाद्री मेल्यात, जे कोण दुयेंत आसात, तांचे पासत आयज आमी खेरीत भाशेन मागुया. आमेन. आमचो भावाक पुरगोटूंक आमी उबे रावया. सोत मागता देवाक, सर्वदार बापाक, स्वर्ग आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच सुताक आमच्या सोमयाक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरबी सांबाळलो, आंकवार माडिकाय सोलवलो, पोंच दिसा ताका ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार जोडलो, तो मेलो आनी ताका लिखिपिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवन जालो, स्वर्गाक चडलो, सर्वोदयदार देवाच्या उजव्याक बसला, तुयेंच्या जिवी आनी मेल्ल्यांची मोचुबी करूंक येतलो. कातोलीक पवित्र सभे, भक्तांचो एकठांय, पातकांचें मोगसणें, कुडीचें जिवन पोड, सासणाचें जिवी. आमेन. पृथ्वीच्या भाव भयणांनो, आमचो देव सगळ्या उदारपणान आपले पोरचेक गरजांक पावतलो देव. विस्वासान आमच्यो गरजो ताच्या मुखार आमी हाडुया. मोइसेसाच्या आनी आरोनाच्या मध्यस्थीपणा काल सरेस्पोद देव इस्रायल पोरचेक बूक निवारता. देवान केलीत आपोवण्यान दिवन विंचून काडलेल्या आमच्या याज्ञिकांक संस्काराचे ओट बोरती समारंभून वरवीं पोरचेक तरेकवार भिवूंक निवारूंक वावुरल्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया. कावून सोदतात असल्या खाणा खातीर न्हय, पूण सरोनात असल्या खाणा खातीर बार घेयात. संवसारी वस्तूंची आशा सोडून सरोनात असली मूल्य आपल्या फुडारपणांत उखलून दवरूंक आमचो राजकारबार चलोवच्याक पवित्र आत्म्याचो उजवाड मागुया. तुमच्या काळजाची आनी मनाची नवसणणी करात. जिविताच्या वंड्याच्या घोटायेन आमच्या आदल्या कोट्या वंडावेणेक पाठ वळून जिविताची नवी चाल दवरूंक आमकां बापाची कृपा मागुया. हांव जिविताचो उंडो. आयज आमी महादोमप्रांतीक याज्ञिकां आनी ताचे निधीक भेटयलेलो आयतार पाळटाव. तांचे बरे भलायके पासत मागतना ते आपल्या आपोवण्यांक विस्वाशी रावूंक देवाची कृपा आनी आमचो सहकार तांकां मेळ्ळ्या पुरो म्हूण बापा लागीं मागुया.
मोगेपणी आमच्यो जोणेकल्याच्यो गरजो ह्या मुखार आमी दवरुया. भोव दयाळ देवा, आमच्यो विनवण्यो मानून घे आनी गरज त्या आमकां सदांच तूं दी. त्याच क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. म्हज्या भावनेन म्हजें तुमचें बलिदान सत्बलिदान देवा बापाक मानता तसलें साव म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक मनवले आमच्या आनी आमचे पवित्र सभेच्या तलावाक सर्वेस्पर मानून घेवयो. सर्वेस्परा प्रश्न जावन देणी पवित्र कर. तुका आमी आतां भेटयता ते बले वरवीं आमी तुका सदां ओपलोल्या बलिदान जावंक निर्मी. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसो. तुमचे सगळे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी तुमी सर्वेस्पराक करता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोदपदारान ससनाच्या देवा, सोद काळया सोदताय आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्याच फायद्याचो. प्रितीन तुवें मनशाक रचलोय, नितीन ताका शिक्षा दिली. पूण क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं दोळ्यान ताका सोडयलोय. ताचे उदेशीन देवदूत आनी सगळींचो सगळो दळबार तुजे तर महिमा वखाणटात. ताचे सांगातात ताचे ताळे मेळून आमी तुजी स्तुती गायता. पवित्र 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 दळबाराचो सर्वेस्पर तूं. स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. सर्गी तुका सोय सोय. सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका सोय. सर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र. तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्रात्म्यान धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोमया जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रोगोत. आपलेच कशेन कोश्ट म्हणून सोसूंक वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो, तुका दिनवासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुठलें. तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोरूंची. तेच परी जेवण जातोच ताणें कास घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुठलें. तुमी समेस्त घेयात आनी हातलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची कास, नव्यान सासणी कराराचें हें रगत, पातकाचें बक्षणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो दूत पुरगोटुया. तुझे मरण आमी समोरताव. तुझे पुनर्जीवन कोण आमी पुरवटाव. तुझ्या येण्याक आमी अंतरेकता. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता. आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडवणीची कास तुका समोर पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तान पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराक तुमी जें दिसतालोले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर.
फ्रांसीस आमच्या बागोन बापा, फिलिप नेरी फेरा आमच्या गवळी बापा आनी सगळ्या आनीकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडोय. पुनर्जीवनपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भाव भयणीची काकूट कर. तांकां तुज्या इश्टागतीन मेल्ल्या सोमेस्तान तुजें पोळ चलीत मुखार मोल पळोवप फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अंकवार देवाचे माये सांगाती बागेन 2 मृतांसोर काळीन तुका मानवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. ताच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थंय पोतात्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदोल आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. आमचो सर्गीचो बाप एक मोगाळ बाप जावन आसा, जो आमचो दिसपटी हुस्को करता आनी आमचो कुयदाद करता. तर आयज पावाडटान ताका आमी उलो मारूया जेजूनच शिकयलेलें प्रार्थना म्हणून. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज्य आमकां येवं, तुजी कशी सकाळ जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमच्या चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताल्ल्यान परत दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सरस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सावस्काय आमकां दी, सगळींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आनी बोरवाशनांत रेखता. तर आमकां तुज्या उदार काकुतीन सोद पापकांनी सुटय आनी सो राखांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटी पदवी आनी महिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या 2 मृतांक म्हटलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण त्या पवित्र सभेच्या बावटाचे दिश्ट घाल आनी तुजे कशें पडपणी तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. सुमेची शांती सदांकाळ तुमचे सव्या आसूं. एकाक जेजूची शांती वांटुया. पीस बी विथ यू. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमची काकूट कर. देवाचे शेळे संवसाराचे पाप काटिले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती शेळीच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या म्हाका पावना, पूण तुज्या वाचार म्हाका भलायकी मेळटली. We dedicate this prayerful hymn for all the priests, especially for those who have worked
in our parish, for those who have gone to their heavenly abode, those serving now in other parishes, and for our present pastor, Reverend Father Patrick Furtado. मोगाचे भाव भयणीनो, कोरोना व्हायरसाक लागून आमचे फिरगोजेन मिसांत वांटो घेवंक जायना देखून आमी आमच्या घरांतूच रावन टीव्ही मोबायलाचेर सान आमी मिसांत वांटो घेता. जरी आमच्यांनी जेजूक ह्या वेळार साक्रामेंताच्या रुपान घेवंक जायना, ताचें आसणें आमी बगुया आनी बरोबर म्हणुया. म्हज्या जेजू भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां हाजीर आसा म्हूण हांव सत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शिवूंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुज्या भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शिवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलोल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटतां. तुजे सोरशिल्लो कोडसोरूंक केदांच म्हाका निर्मी नाका. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ह्या सोर्गींच्या देण्या वरवीं तुवें आमकां नव्यान जिवन आनी गोठायन भरल्याय. सोर्गींच्या वाटेर सदांच आमकां राख आनी अशेंच आसनाच्या सुखाक आमकां पावय. हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूची नांवी. आमेन. तुज्या भाव भयणांनो सगळ्यांक तुमकां हांव एक बरो आयतार आनी बरो सुमान हांव देतां. आनी तेच भाशेन म्हाज्या काळजांतान तुमकां सगळ्यांक हांव देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्या मागण्यांक म्हाजे पासत आनी सगळ्या म्हाज्या पाद्री भावां पासत. तुमी फकत आयज तूं सदांच आमच्या पासत मागात आनी मागयोन पाद्री पासत मागात. सोरेस्पोत तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सगळे आसूं. सोर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन.
वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां हांव धाडटां. देवाचे मोडकर